नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन. आमी ही कार्यावळ तुमचे मुखार लायव्ह हाडटा कांय मिनटां उपरांत जेन्ना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जांचे कडेन फायनान्स पोर्टफोलिओ आसा तांणी स्टेटीचे बजेट प्रेजेंट केला. आतां हे बजेटाचे एक हायलायट म्हणजे ह्या टेन्युअराचे आयडियली शूड बी द लास्ट बजेट. जर मातशें फाटीं फुडें जाली इलेक्शन जाल्यार ओपोजिशन म्हणटा तांचेच लास्ट बजेट आसतलें म्हणून, पूण प्रमोद सावंत म्हणटा फुडलें बजेट आमीच प्रेजेंट करतले म्हणटा. ह्या सगळ्या भासाभासीच्या बॅकग्रावंडाचेर बजेट प्रेजेंट जाल्लें आसा. आनी एक डिस्क्लेमर दिता, सद्या आमी बजेट लायव्ह हाडटा आसतना नॉर्थ गोवान सगळे कडेन लायट गेल्ली आसा. सो वी आर रायट नाव वर्किंग ऑन एन इन्वर्टर. सो जे चालू आसतना समज ब्लॅकआउट जालो देन ब्लेम इट ऑन पॉवर डिपार्टमेंट आनी यू नो वीच मिनिस्टर इज हँडलिंग. सो बट कीप असाइड ऑल दीस थिंग्स. बजेटाचेर डिस्कशन करपा खातीर आतां जे बजेट प्रेजेंट केल्लें आसा तेजेर डिस्कशन करपा खातीर आमचे बरोबर आसा दोन मानेस्त आनी पॅनलिस्ट आमचे बरोबर आसा. मनोज कामत, एक्सपर्ट इन इकॉनॉमी, म्हणजे तांची इकॉनॉमी आनी बजेट रिलेटेड जर एनालायसीस जाणा जावपा जाय जाल्यार प्रत्येक जाण तांकां फोन करता. तशें मनोज कामत आमचे बरोबर आसा. आनी आमचे बरोबर आसा संजय आमोणकर, डिरेक्टर जनरल ऑफ GCCI. सो GCCI इज अ बॉडी जाणी हाज्या पयलीं बी मेमोरेंडम दिल्ले सरकाराक की आमकां हे बजेटान जाय म्हणून. सो आय विल स्टार्ट विथ यू. हॅपी आसा बजेटान? तुमचे सांगिल्लें सगळें आयकलें काय सीएमान आयकूं ना? थोडे आयकले, थोडे दवरला. मे बी ही विल टेक अप लेटर बिकॉज सम ऑफ द इश्यूज वीच वी हॅड प्रपोज्ड वर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बजेट. बजेट म्हणजे एलोकेशन. आनी हातूंत कितें जाला की तांणी जे बजेट डिस्कशन म्हणजे डिटेल दिल्ले आसा तातूंत चड स्पेसिफिक्स आशिल्ले. सो आमी थोडे स्पेसिफिक्स दिल्ले. पण वन ऑर टू ऑफ अवर मेजर इव्हेंट डिमांड्स वन वॉज नो टॅक्स. आमी क्लियरली सांगिल्लें सराक की टॅक्स नवो घालचो न्ही किंवा एक्झिस्टींग जे टॅक्स आसा ते तुमी वाडोवचे न्ही. दॅट ही हॅज व्हेरी क्लियरली नो एडिशनल टॅक्स. दॅट इज अ बिग प्लस फॉर द पीपल ऑफ गोवा. Considering that amount of allocations he has done to various each and every department ताणें वचून डिटेल करून ताजेर ताणें स्पेसिफीक तांकां ग्रँट्स दिल्ले आसा. सो फॉर मे बी फॉर वॉटर इलेक्ट्रिसिटी तुमी म्हणटा प्रत्येका हाजेर. सो स्पेंडींग इज ह्यूज. And the best part is he is given 100 crore allocation for each MLA in his constituency. That is also something. फाटल्या फावटी आशिल्ले दिसता म्हाका. It was not. There is no कितें म्हणटात ते amount of details about it. कितले जाले. So ETR म्हणटा action taken report ताजेर कांय ना. So we consider it that this is a fresh allocation and I hope that this money is actually utilized for the public purpose. Okay, first reaction from you on this entire budget. सर्वांसाठी सर्व काही असे एक मराठीत म्हण आहा. सगळ्यां खातीर सगळें जाय तें. आणि 7वें बजेट मुख्यमंत्र्याचे हे आणि ह्या कार्यकाळान शेवटचे म्हणजे पुरेपूर फायदो फुडल्या फावटी परते जिखून येवपा खातीर जो घेवंक जाय सरकारान. आणि जर तकली आशिल्ल्या सरकारान जे करपाक जाय ते व्यवस्थीत तकली वापरून काम केलां अशें म्हाका दिसता. मराठीतली म्हाका एक कविता याद जाता. देशी दिनकरा सहस्त्रकरांनी. म्हाका दिसता एक असो जागो ना, एक असो क्षेत्र तुमकां सांपडचें ना जातूंत मुख्यमंत्र्यान दिवना. ज्ञान, विज्ञान, समाज, इतिहास, राजकारण, समाजकारणा पासून युवा, बाल, क्रीडा, गृह, महिला या सगळ्यां खातीर भरभरून दिला. 7 फावटी मुख्यमंत्री जाल्ल्याचो जो एक स्ट्रॅटेजीक एडवांटेज आसता की प्रत्येक डिपार्टमेंट आपणाक कळटा. दुसरी गजाल, बजेट प्रिपरेशनाच्या पयलीं ज्यो बारीक मिटिंग्यो घेतल्यो, सगळ्यां कडल्यान ज्यो सुचोवण्यो घेतल्यो आणि इलेक्शन वर्स हें आतां फोंड्याची पोटनिवडणूक म्हयन्या भितर निवडणूक संबंध प्रक्रिया सुरू म्हणजे कंप्लीट जातली अशें दिसता. 8 दिसां भितर निवडणूक जाहीर जातली. त्याच्यानंतर म्युनिसिपल इलेक्शन आसा आणि त्याच्यानंतर लगेच 40 मतदारसंघाचें इलेक्शन आसा. अशा वेळाचेर बाकी कडेन लक्ष दिवप, इज ऑफ डुईंग बिझनस ह्यो गजाली मागीर, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स मागीर. पण जे समाजाच्या घटकान गेल्या 5 वर्सांत ज्यो गजाली मागिल्ल्यो, पत्रकारां पासून ते समाजकारणे पासून ते जेलान रावपी जे तुरुंगवास भोगपी जे लोक आसा, शिक्षा भोगता तांच्या पासून पोलिसां पर्यंत, राजकारण्यापर्यंत सगळ्यांक खुश करपाचो प्रयत्न केला. आणि म्हाका दिसता गेल्या 7 वर्सांत म्हणजे हो 7वो बजेट तांचो आणि ऐतिहासीक म्हणटा कारण 2-2.5 वरां बजेटाचें भाशण सोंपना. म्हणजे सभापती महाशयाक सुद्दां प्रश्न पडलो की केन्ना काबार जातले एक्चुअली अशा पद्दतीचें बजेट. सगळे इतले भरभरून स्किमीज आणि इतले भरभरून जे अनाउन्समेंट केले म्हाका दिसता आमी मागले 2 हाताक
पावा सारकें आनी 10 हात फुडें करचे पडटले. आता तातूंत एक आसा म्हणजे इफ यू लुक फ्रॉम द इकॉनॉमीक हय. सायड ऑफ इट सुरवातीकूच म्हटलें लिडर ऑफ ऑपोजिशन की तुमचे जे बोरोईंग्स आसा पळय न्ही ते वाडत आसा आनी दुसऱ्या वटेन तुमी हे अशें बजेट प्रेजेंट करता, तुमचे रिवेन्यू आसा पळय आनी तुमी रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट्स दाखयता खरी, पूण बोरोईंग्स पळयत जाल्यार इट लुक्स व्हेरी इम्बॅलन्स. ना हे नवें न्हय केल्यार आमी 2012 पासून जर आमी पळयलें जाल्यार मुख्य आर्थीक येणावळाचे जे क्षेत्र आशिल्ले मायनिंग ते बंद जाले. सडनली जेन्ना 2 ते 5,000 कोटी रुपया एक डायरेक्ट आणि एक जवळ 4 ते 5,000 कोटी रुपया इनडायरेक्टली जेन्ना सरकाराक येवपी येणावळ जेन्ना बंद जाता तेन्ना तुमी कितें करतले? सो एकंदरीत जर तुम्ही पळयत जाल्यार तुम्ही म्हणटा तातूंत आनी ऑपोजिशन पार्टी लिडर म्हणटा तातूंत गजालीन तथ्य आसा, तातूंत ना अशें कोणूच म्हणूंक शकचे ना. कारण आमचो जो फिस्कल डेफिसीट जो रेशो आसा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसीट रेशो, तो मातसो बाकीच्या राज्यां परस चड आसा, ही गजाल खरी. आणि जर आमी ती फिस्कल डेफिसिटाच्या बाबतींत जर आमी प्रमुख राज्यां जर काडली जाल्यार आमचो 4थो किंवा 5वो नंबर येतलो. म्हणजे पण येणावळाचे जे क्षेत्र आसा, लक्षांत घेयात की गोवा इज अ सर्वीस ओरिएंटेड स्टेट. हातूंत प्रोडक्शन हांगा कांय जायना. म्हणजे प्रोडक्शन जर ना जाल्यार ते टॅक्स डायरेक्टली मेळना. येणावळ जी जाता ती टुरिजमांतल्यान, मायनिंगांतल्यान अजुनूय इन्कम जाय तसो येवपाक अजून सुरवात जाली ना. पण मे बी ज्यो आतां अनाउन्समेंट जर तुमी पळयले जाल्यार एकाक 10 त्यो मायनिंग, म्हाका दिसता मायनिंग सुरू जातली ह्या आधाराचेर, ह्या विश्वासाच्या जोराचेर. आनी मायनिंग ब्लॉक जे तांणी 4 काडल्या ताचेर अर्थकारण कितें जातलें आनी तातूंतल्यान आपूण खर्च करतलो म्हणून. 7 मायनिंग ब्लॉक ते म्हणटा ह्या फावटींतले ऑलरेडी 12 जाल्ले आसा. बरोबर. आणि तातूंतल्यान सुरवातीक थोडो पयसो आयला, थोडो पयसो येवपाची शक्यता आसा. पण आतां हे वर्स जशें हांवें म्हणलां तशें हे वर्स सगळ्यांक खूश करपाचें. कारण आतां इलेक्शन आमकां फेस करपाक जाय. म्हणजे खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना पळयता आनी इकॉनॉमिस्ट आमच्या सारके जेन्ना आमी पळयता, इलेक्शन इयराक सगळें माफ आसता. आमी तेन्ना अर्थकरण पळयना. त्या वेळार समाजकारण, अर्थकरण केन्ना जाता? तुमी सत्तेतूच जर येना जाल्यार मागीर तुमी आनी समाजकारण कशें करतले? समाजकारणाक करपा खातीर अर्थकारण करपा खातीर समाजकारण, आनी समाजकारणांतल्यान अर्थकारण. पॉप्युलिस्ट बजेट आसता पळय न्ही, ते एक पॉप्युलिस्ट बजेट म्हणून मोस्ट ऑफ द टायम सरकार लास्ट इयराक दिताच, तातूंत काय नवीन काय नासता. पूण डुएबलय बजेट आसपा जाय. म्हणजे तातूंत तुमचे आतां जशें आमी उलयता आसतना रिवेन्यूचे बाबतींत उलयता, तुमकां कारण विचारता कारण चेंबर इज डिलिंग विथ ऑल दोज थिंग्स. रिवेन्यूच्या बाबतींत आमी उलयता फॉर एक्झाम्पल, जाल्यार लुकिंग एट द रिवेन्यू सोर्सीस अवेलेबल विथ अस, इज दीस एक्चुअली अ डुएबल बजेट? इट इज क्वायट डुएबल. सी इफ यू सी द रेव्हेन्यू सोर्सीस, तुमी आत्तां हाजे उलयले, मायनीचे उलयले. मायनिंगाक ताणें म्हटल्यार अरावंड 250 कोटी ऑलरेडी तांकां रॉयल्टीचेर ऑलरेडी अपफ्रंट ही हॅज ऑलरेडी टेकन द मनी. आमचो मॅक्सिमम जर तुमी रेव्हेन्यू सोर्स पळयलो, इट इज कमिंग फ्रॉम द GST, दॅट इज द स्टेट GSTचेर मॅक्सिमम येता, अँड सम पार्ट यू गेट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट. अदर दॅन दॅट आमच्यो सब रेजिस्ट्रारा कडेन ज्यो डिलिंग जातात न्ही, सो एग्रीमेंट ताजेर यू गेट फंड्स. सो दीस आर द मेन सोर्सीस ऑफ रेव्हेन्यू ऑफ द गव्हर्मेंट. अँड इफ यू सी दॅट इट हॅज बीन युटिलायज्ड इन अ व्हेरी नॉर्मल वे. देर इज नथिंग अनटुवर्ड इन युटिलायझेशन ऑफ दीस फंड्स. सो आय थिंक इट इज अ व्हेरी डुएबल बजेट. And the allotment which is happened, it is not a big allotment. ताणें सगळ्यांक थोडे थोडे दिला, पण he has given. So that is most important, that these funds will be available. Only now the point is that particular department has to use it properly. Funds will be available. आता एक असा पोस्ट म्हणजे मातसो बायफर्केशन घेता आणि जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन लायट आयिल्ली आसा. सो बायफर्केशन घेता की तांणी म्हटलें की रजिस्ट्रारान ज्यो डील्स जाता पळय आनी ताजेरसून जो रिवेन्यू येता, एक BJP लिडरान म्हाका तेच सांगलें, अरे तूं म्हणटा जमीन विकूं नाका, जमीन विकूं, तातूंतल्यान आमकां जे पयशे मेळटा इट अमाउंट्स टू अ गूड सोर्स ऑफ रिवेन्यू. सो दीस ऑल्सो मिन्स की आमी जमनी विकून जर रिवेन्यू मेळटा. नाही, जमनी सरकार विकना. लक्षात घ्या, सरकार जेन्ना जमीन विकता तेन्ना सरकाराक रेव्हेन्यू. नाही, आय मीन टू से नो, जमनी ज्यो भायर विकल्यो गेल्यो वता किंवा सरकार विकना इज ट्रू, बट भायर विकल्यो गेल्यो वता किंवा जमनीचे डिलिंग्स जाता किंवा कन्वर्जन्स जाता आनी ताका लागून जो रिवेन्यू येता पळय, दॅट अमाउंट्स टू यू नो ना, नॉट सायजेबल. लक्षात घ्या, जेन्ना आमी 30-35 हजाराचो बजेट मांडटा, ह्या बजेटाचो टोटल खर्च एकूण 30,195 कोटी रुपया आसा. 30,195 कोटीक जेन्ना टोटल खर्च जाता तेन्ना इतलो आनी मेजर अमावंट तुमचो जमनी विकून त्याच्या रॉयल्टीचेर आनी ताच्या स्टॅम्प ड्युटीचेर व्हडलो पयसो येना. तो कितलो पर्संट आसा तो बजेटाचे फिगर्स अजून येवचे आसा. सो आतां ताचेर उलोवचें फिगर्स, बट इट शूड नॉट बी मोर दॅन 5 to 10% इन एनी पर्टिक्युलर केस. म्हणजे इतले बेस्ट केसेन सुद्दां. लक्षात घ्या, सरकारान येणावळ खंयच्यान धरल्या जाल्यार जो कॅसिनो बोर्ड्स आसात पळय, ताचेर जो कितें रेव्हेन्यू सरकाराक मेळटालो, ताणें ताचेर म्हणलां की 200% मोर रेव्हेन्यू म्हाका मेळटलो.
म्हणजे इनडायरेक्टली सरकार सांगता की 200% त्या कॅसिनो बोटी वयल्यान आपण काडटलो. म्हणजे पयलीं जो टॅक्स आशिल्लो ताचेर आपण दोबरान टॅक्स. असल्या पद्दतीच्या टॅक्साचो इफेक्ट सामान्य जनतेचेर जायना म्हणून तो वेलकम. म्हणजे म्हज्या कडल्यान चड पयशे बोल्सांतल्यान काडनासतना जर तुमी सगळ्यांक पयशे दितले जाल्यार ती बरी गजाल. दुसरी गजाल म्हाका ह्या बजेटान एक आवडली की अमुकूच एका क्षेत्रांत किंवा अमुकूच एका घटकाक तुका आपण हजारो कोटी रुपया ते दिना. ताणें कितें म्हणल्यार थोडे कोटी रुपया, एक 50 कोटी, एक हांगा 100 कोटी, 100 कोटी, 10 कोटी, 20 कोटी अशें ताणें प्रत्येक घटकाक दिवपाक ताणें प्रयत्न केला. तुम्ही आता सादें उदाहरण घ्या, पत्रकारांची पेन्शन आपण कमीत कमी 15,000 रुपया करतलो म्हणजे ती 5,000चीच वाड जाल्या. ती भरगच्च वाड दिसतली आमकां पत्रकारांच्या दृश्टीन, पण एकंदरीत जो खर्च आसा तो व्हडलो खर्च जायना. खाजेकार, भजेकार, कुमार हाका ताणें वन टायम कितें तरी आपण एक इन्सेंटीव दिता म्हणला. ताचो खर्च करोडो रुपयांनी जावचो ना, थोडे लाख रुपया जातलो, पण ताचो पयशे घरांत पावतले. सो 2 गजाली आसा. एक म्हणजे रेव्हेन्यू लिकेज जी जाताली जीएसटीच्या कलेक्शना थंय, ती जीएसटी कलेक्शनाची रेव्हेन्यू लिकेज सरकारान जर वाचयली जाल्यार खुबसो पयसो मेळटा. कसिनोचो पयसो जो पयलीं जो टॅक्स आशिल्लो ताचेर कॉन्फिडन्स पळया सरकाराचो की तो ऑलमोस्ट 200% आपण ताचो टॅक्स वाडयता म्हणटा, तरी गॅरंटी आसा की ते पयशे आमकां मेळटले. मायनिंगाच्या नव्या ब्लॉकांतल्यान पयशे मेळटले. ते पयशे जे आयिल्ले पयशे आसा ते सगळ्या घटकाक आपण इल्ले जर वाटले आणि सामान्य गरीबातल्या गरीब आणि बहुजन समाजाच्या घरां भितर जर तो पयसो पावत एकंदरीत अर्थवेवस्थेक ताचो फायदो जाता. आणि हो फक्त उलोवपा पुरतें न्हय तर ताणें दाखयलां. गेल्या वर्सा सिमिलर बजेट आशिल्लो पण इतलें भरभरून दिवून नाशिल्लें, पण ह्या वर्सा म्हणजे 2025 ते 2026 एका वर्सा भितर पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे दर डोई उत्पन्न 8.18 लॅक्स, म्हणजे अशें म्हणूंक शकता की सामान्यांतलो सामान्य गरीब किंवा श्रीमंत गोंयकार सरासरी 8 लाख रुपया म्हयन्याक ताची येणावळ आसा. तेजेरूय एक हें आसा की यू मस्ट बी नोईंग की अशें म्हणटा की सगळ्यांकडे देर आर सम पीपल हू आर एक्स्ट्रा रीच एंड देर आर सम पीपल हू आर एक्स्ट्रा पुअर. हांगासर डिनॉमिनेटर प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आमचे पॉप्युलेशन आसा 11 लाख विजवे. त्याप्रमाणे दॅट फिगर आणि लक्षात घ्या आता संबंध भारता भितर किंवा जगभरा भितर जेन्ना आमी पर कॅपिटा इन्कम म्हणटात किंवा दर डोई उत्पन्न म्हणटात तेन्ना थंय तशें आसता, खूप अति गरीब अति श्रीमंत, पण सरासरी किंवा एव्हरेज 8 लाख रुपया म्हणजे म्हजोय 8 लाख आणि हाचो 8 लाख आसचो ना. म्हणजे सराचो कमीत कमी 80 लाख आसत, म्हजो 4,000 रुपया म्हयन्याक आसत, पण सरासरी जेन्ना उत्पन्न 8 लाख रुपया ज्या अर्थवेवस्थेत हे देशा ल्हान अर्थवेवस्थेचे जर आसत जाल्यार सामान्य गोंयकार बाकीच्या भारतीयां परस खूप खुशी हॅपीनेस ताचो चड आसा. हॅपीनेस इंडेक्स क्वालिटी ऑफ लायफ, आय कॉल इट क्वालिटी ऑफ लायफ इन गोवा इज द बेस्ट इन द कंट्री टुडे. ओके. द टायप ऑफ लायफ यू गेट. आमचे कडेन इतले ट्रॅफिक जायना, इतले आमचे वेदर ऑल्सो रिझन वाय वी आर अट्रॅक्टिंग लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस फ्रॉम दिल्ली अँड एव्हरीवेअर टू मेक. आणि दुसरी गजाल रुपेश बाब तुम्ही पळया, ज्या इकॉनॉमी कडेन म्हणजे गोंय सारखी इकॉनॉमी आमचे कडेन मार्केट ना, म्हणजे आमी जर उत्पन्न जर केलें जाल्यार हांगा ते गोंयान विकतले असो येना. मार्केट ना, दुसरो रॉ मटेरियल गोंयान येना. म्हणजे म्हाका जर रॉ मटेरियल जर हाडूं जाय जाल्यार आमी बेळगांवच्यान, मुंबयच्यान, हैदराबादच्यान, बंगळूरच्यान हाडचो पडटलो, पुण्याच्यान हाडचो पडटलो. रॉ मटेरियलूय ना, मार्केटूय ना, प्रोडक्शनूय तितलें ना. म्हणजे एक फार्मा इंडस्ट्री जर मेजर सोडत आणि लायट इंजिनियरींग जर मेजर इंडस्ट्री जर सोडत, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जर थोड्या हांणी जर सोडत, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जर सोडली जाल्यार मेजर प्रोडक्शन ना. तरी आसतना ही अर्थवेवस्था 8.5 म्हणजे 8.8 कोटी वर्साक येणावळ प्रत्येक गोंयकाराच्या नांवान जर दिता जर जाय समथिंग जाल्यार तो 8.18 लॅक्स म्हणजे एक बरो व्हडलो फिगर. ओके. एमएसएमईचेर ताणी एक म्हळ्यार नॉमेनक्लेचर चेंज केल्लें. नाव चेंज केलें ताणें. कॉलिंग इट नाव MSME इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स अशें ताणें नांव आतां चेंज केल्लें आसा. वॉट डिफरन्स विल इट मेक? एक तरी ताणी सांगला की एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ह स्कीम दिता बरोबर 4 लाख 4 लाख पर पर्सन पर एमएसएमई ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट ते आसा. आणि तुका सांगता हो फायदो पडटा म्हणटात तुम्ही विशय आणि प्रश्न सामको तुमचो बेस्ट आहा. हो फायदो पडपाचोच, पण ह्या वेळाचेर जे अरबान मिडल इस्टान जर टेन्शन जेन्ना आसा तेन्ना 2 गजाल्यो जावपाची शक्यता आसा संबंद जगभर, फक्त गोंयांतूच न्हय. एक म्हणजे पेट्रोलाचे प्रायस वाडटले. पेट्रोलाचे जर प्रायस जर वाडत जाल्यार प्रोडक्शन कॉस्ट तुजो वाडटा.
प्रोडक्शन जर कॉस्ट वाडटा जाल्यार बाजारांत तुजो सामान किंवा एक्सपोर्ट मार्केट तुजो मातसो कमी जावं येता कारण तुजो कॉस्ट वाडटा. दुसरी गजाल, मिडल इस्टाक जर येरादारीक जर प्रॉब्लेम जर जायत इन द मिडल ऑफ द सी जाल्यार तुमचो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट, कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट, इन्शुरन्स कॉस्ट वाडटा. आतां हे दोनूय जर कॉस्ट वाडत जाल्यार एक्सपोर्ट प्रत्येक देशाचो गोंया सकट तो कमी जातलो. अशा वेळाचेर तुमी मदत कोणाक दितले? अशा वेळाचेर म्हाका दिसता आमचे पयले राज्य सबंद भारतभर न्हय सबंद जगभरान आनी फॉर्च्युनेटली थंय युद्ध सुरू जालें, युद्धाचो भडको सुरू जावपाक आमचें बजेट येवपाक आणि ही स्कीम जी 4 लाख रुपया पर MSME जो एक्सपोर्ट इन्सेंटीव म्हणून जी केल्या ती योग्य कुशनिंग म्हणजे एक पिलो कसो, एक उशें कशें, एक शॉक एब्झॉर्बर कसो आमच्या गोवाच्या MSMEक मेळ्ळा. दिस इज वन टाइम स्कीम आणि ही ह्याच वर्सा ताची गरज आहा कारण ह्या वर्सा ते दाहकता म्हणजे मिडल इस्टाचो एक्सपोर्ट मार्केट त्या संबंध टेन्शना खातीर कॉलॅप्स जावपाक शकतलो आशिल्लो आणि MSME लक्षात घेयात एकदा एका वर्सा जर ती मार्केट जर तुमकां जर चुकली जाल्यार ती परत तुमकां ती मेळपाक कठीण जाता. अशा वेळाचेर ह्या आय विल जस्ट इंटरव्यून हियर. MSMEचे जे प्रॉब्लेम कितें आसा गोंयांत सर इज वी आर very strongly the chamber is working for MSMEs. As per the portal, around 79,000 MSMEs गोंयांत registered जाल्ले आसा. Now CMA has put in their budgetan म्हटलां ताणें that is going to verify this, check करपाक actually इतले आसा काय ना. So some sort of survey is going to be done, that is also announced in the budget. Now the issue here is आमचो problem कितें MSMEs, it is not on production, it is on the quality of the production. See, if your product has to stand the international market with that price, then quality plays a very important role. तुम्ही जो प्रोडक्ट हांगा 100 रुपयांक करता तो चायना ते 50 रुपयांक विकता and need better quality product. Who will buy your product? So there this scheme comes into. पहिल्यान आमचे एक सजेशन म्हजे एक सरकाराक आसा की 4 लाखाची पर MSME जी स्कीम केल्या आणि ओनली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस जर केल्या ती सोडून जाणे कडेन एक्सपोर्टर म्हणून ज्याचे नोंद आसा गोवा चेंबरा कडेन त्या सगळ्यांक ती स्कीम दिवची आणि 4 लाखाची इमीट दोबरान जरी सुद्धा आमी केली 8 लाख रुपया जरी करत जाल्यार तो व्हडलो खर्च जावचो पण ना. आयडियली जशें पळोवंक वचत जाल्यार बींग इन बिझनेस आय ऑल्सो नो की 4 लाख इज टू स्मॉल Too small, येस खंयच्या MSME आमी ही मायट प्रोजेक्ट इट एज सामको नाही, लक्षात घ्या. सिच्युएशनान आयल्लो तुमचो point correct 4 आसा. लाख इज व्हेरी स्मॉल म्हणून हांव म्हणटा 4च्या 8 करूंक जाय. दुसरी गजाल पळया, जो 4 लाख जरी आमकां स्मॉल अमाउंट पर MSME जरी दिसली जाल्यार जो 10% जो आमकां एक्स्ट्रा कॉस्ट जातलो आशिल्लो तो 10% ऑफसेट करपाक तो बरो आसा. म्हणजे तो तुमचो संबंध जावपी धंद्याचो लॉस तुका दिवपा खातीर ते 4 लाख रुपया न्हय. 4 लाख रुपयान जे तुम्ही अनकॉम्पिटेटिव्ह जातले आशिल्ले ते तुम्ही आसा त्या जाग्याचेर पयलींच्या जाग्यार उरतले. तांणी दे ऑल्सो हँड होल्डिंग फॉर मार्केटिंग आणि हातून एक पॉयंट कितें सर, वेन यू आर एक्सपोर्टिंग न्ही सर, यू रिक्वायर टू हॅव क्वॉन्टिटी, तुमचे कडेन वॉल्यूम आसपा जाय, एक कंटेनर भरून तुजे कडेन माल आसपा जाय. So that's why we are also looking at developing clusters. If I and you are producing the same item, why don't we can get together and jointly do it? Jointly जर केले न्ही तुमकां फायनान्सूय मेळटा, टेस्टिंग मेळटा, रॉ मटेरियल बरोबर हाडूंक मेळटा, डिस्पॅचीस बरोबर हाडूंक मेळटा. सो लॉट ऑफ दीस आयटम्स कॅन बी कंबायन्ड. So chamber is working on this to form more clusters of a normal type of industry. एक आणि पळयलें की CMRI मंडळ तांणी सांगलें की 2 वर्सां You इज अ can exit. ट्रायल पिरियड. तुजो जर अनवायबल जालो बिझनेस जाल्यार 2 वर्सां तुमी जितले प्रिन्सिपल अमाउंट आमी तुमकां दिल्लो तितलोच दिया, इंटरेस्ट लागचो ना म्हणून. तितलो बॅड सर. तो म्हणजे रिस्क घेवपाक लोक फुडें ही स्कीम ताणें CMRYच्या अंतर्गत म्हणला. हय म्हणजे अंडर CMRY जर तुम्ही धंदो सुरू केलो, धंदो सुरू करतकूच कळलें की बाबा हो धंदो सारको आपलो चलना आणि मागीर लॉस जावचे परत 2 वर्सां पयलीं थांबय, इंटरेस्ट फ्री आपले पयशे तू फारीक कर आणि इतली सुंदर प्रिन्सिपल अमाउंट. आणि खरीच म्हाका दिसता तोखणाय करण्यासारखी स्कीम आसा ही स्कीम सबंद भारतभर लागू करपाची गरज आहा. कारण पहिल्या 2 वर्सांत तुम्ही जेन्ना धंदो टेस्ट करता, ब्रेक इवन जायना तेन्ना तुमकां लक्षात येता की हो म्हजो धंदो न्ही, हातून म्हज्या सारकोच जावन बसना. आणि हाच्या खातीर जेन्ना आमी स्टार्टअप इकॉनॉमी जेन्ना आमी सबंद भारतभर आमी रुजोवपाक शकता, कोण रिस्क घेतलो तुज्या बोल्सांतले पयशे घालून? तो म्हणटा की पळय आता फक्त कोणाक पयशे घेवपाचीच गरज आसा आणि उद्योग सुरू करपाची. जो रिस्क पयली आशिल्लो तो रिस्कूय सरकार घेवपाक तयार आसा. सो स्वागत. दे आर बेरिंग द रिस्क. They are bearing the risk. And one request we had given is that the 25 lakhsचे ते 50 लाख करपाक सांगिल्ले. So that is not done. Maybe that is still under discussion. And we have the 25 लाखाच्या लिमिट ते 50 लाख करीत म्हणून at that same interest. In that CMRY scheme you can get a loan as less as 3% लोन मिळू शकता. If you
सगळ्या क्रायटेरिया जर तुम्ही पडले न्ही त्या क्रायटेरियान देन यू कॅन गेट अप टू 3%. रिमोट एरिया, वुमन बी खूब तांचे 1% कमी जायत वता. सो इट्स अ व्हेरी गुड स्कीम एंड असली स्कीम फूल इंडियान खंयच ना दॅट आय कॅन. सो हांव खूब कडेन आयकलां की CMRक बेश्टें मेळपाक त्रास जाता म्हणून. No, on the contrary, it is very fast. Processing is very fast. Processing is fast. Actually, If you have your documents in place, you can get it faster. Very fast processing. Okay. You are saying something. ना CMRY स्किमान खरीच मदत केल्या आणि EDC इज द नोडल एजन्सी फॉर CMRY. पयलीं कशें जातालें की धंदो करपाक जर जाय जाल्यार CMRY स्कीम घे आणि तू पयशे कशे मोड. आतां तशें न्हय. आतां गोवा सरकारान EDII एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया जी अहमदाबाद बेस्ड IIM सारखी येदी व्हडली इन्स्टिट्यूट आसा ताचें एक सेंटरूच गोंयान स्टार्ट केलां आणि तातूंत गुजराताच्या चीफ मिनिस्टरान गोंय सरकाराक बरी मदत केली. गेल्या वर्सभर हो उपक्रम चालू आसा. CMRY जर तूं स्कीम घेतलो जाल्यार ताच्या अंडर तुका ट्रेनिंग मेळटा. धंदो कसो करपाचो, प्रोजेक्ट प्रपोजल कसो करपाचो, मार्केटिंग कसो करपाचो. म्हणजे आतां पळया, पयलीं फक्त आमी पयशे दिताले, लोन दिताले, इंटरेस्ट फ्री करताले. आतां ताच्या बरोबर तुमकां आमी टेक्निकल नो हावूय सरकार दिता. ट्रेनिंग दिता. आतां हाच्या फुडें तुजो रिस्कूय सरकार घेता. It's आतां तुवें almost फक्त like धंदोच करूं जाय. ease of doing business. Yes. दुसरे म्हणजे you are most of the time with young kids म्हणून म्हणटा की आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान ताणें सांगलें की 2500 गव्हर्नमेंट वेकन्सीज वूड बी फील्ड हय थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. वी आर लुकिंग एट 1 year. बरोबर. भितर इतले कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचे हय, आसा. 2 कोड ऑफ कंडक्ट कमीत कमी आसा. एक म्हणजे आतां फोंड्या असेंब्लीचो एक कोड ऑफ कंडक्ट आतां सुरू जातलो. तो कोड ऑफ कंडक्ट सोंपता म्युन्सिपालिटीचो कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जातलो. ते हांव सोंपता सोंपता. जनरल इलेक्शनाचो कोड So, ऑफ कंडक्ट जातलो. एक बरी गजाल की जे यूथ आसात जे आतां ग्रॅज्युएशन करतात किंवा ग्रॅज्युएट जाल्या तांकां 2000 लोकांक जर भितर वचपाची जर आशा जर आसा आणि 2000 वेकन्सी अशें सरकार करता अशें जर म्हणलां जाल्यार 20,000 लोकांच्या भितरली कॉम्पिटिटीव स्पिरीट तुमी जागयल्या. लक्षांत घेयात, हाच्या पयलीं प्रत्येक डिपार्टमेंट आपल्या लेवलाचेर ह्यो सगळ्यो एग्जाम्स घेताले आणि सिलेक्शन करताले. मागीर तुमी जाणा कसली प्रकरणां येतालीं अमुकूच तालुक्यांतल्यान अमुकूच मतदारसंघांतल्यान. गेल्या वर्सा सबंद वर्सभर त्यो कंप्लेनी खुबश्यो कमी जाल्या कारण स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान त्यो इंटरव्यूज घेतल्या. म्हणजे कंप्लेनी अशें ना अशें जायना पूण खुबश्या प्रमाणात मेरिट बेस्ड जाता. 90% कंप्लेंट्स कमी जाल्या आणि लोक म्हणटा की मेरिटाचेर मेळटा, पयशे दिवपाची गरज ना अशें लोक म्हणटात. आतां जर तातूंतल्यान जर 2000 लोकांक जर तुम्ही सुवात जर तयार केला जाल्यार म्हाका दिसता 20,000 युवकांनी नोकऱ्यांक तयार जावपाची गरज आसा. 2,500 वेकन्सीज शूड बी फिल्ड म्हटल्यार ताणें ड्युरिंग दीस फिस्कल थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. एंड ओके, आनी एक आसा तें मायनिंग रिलेटेड. हय. थंयच्यान रिवेन्यूचेर आय वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू रायट नाव. बिकॉज ऑल दीस वायल टील वन टायम GCCI वॉज ऑलवेज हेडेड बाय मायन ओनर एंड देन द सिच्युएशन चेंज्ड. Now it is headed by other non-mine But owners. miners are still mining. Yeah, they are part of. Sir, as you said, न्ही 12 लिजा जी दिल्ली न्ही भितरल्यो 5 ऑलरेडी चालू जाल्ल्यो आसा. But they are still facing issues. Most of the issues are related to transportation. तुम्ही जाण आसतले आज हे बंद केले ट्रान्सपोर्टेशन, थंय ट्रान्सपोर्टेशन बंद केले. So what has happened is excepting one of the two major mines, others are still struggling to come to terms with the situation. We had promoted, sir, something called mining corridors. आमकां कितें सांगिल्लें की फ्रॉम द पॉयंट ऑफ द मायन रायट अप टू द जेटी एक ओवरहेड हे करचें म्हणून. That was when mining was in full बट fledged. अजून ते जायना. आता मायनिंग म्हटल्यार दिस इज नो हियर कितें आसा द मायन ओनर्स आर ऑल्सो रेडी टू इन्वेस्ट. आतां ताणें ते PPP सेलाचेर केला आसा न्ही. दीस आर नॉट एक्सपेन्सिव्ह एंड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम न्ही ते ROI वर्कआउट जाता तो. सो इफ यू डू दॅट दीस इश्यू वील नॉट कम ऑफ स्टॉपिंग द मायन्स कंटिन्यू ट्रॅफिक बंद करप बी तें जायना. आनी लोकांनी कितें केलां हे जे कोटेशन तांणी दिल्लें न्ही, इफ यू मस्ट हॅव सीन द कोटेशन आर सम ऑफ दॅम मोर दॅन 100%. 100% वयर तांणी कोट केला. सो दे ऑल्सो नीड टू स्टार्ट दीस फास्ट सो दॅट दे कॅन स्टार्ट गेटिंग बॅक द फंडिंग. तांणी ऑलरेडी रॉयल्टी पे केल्ली आसा 50%. मायनिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ डजंट हॅव कॉन्फिडन्स. बिकॉज पयर सुद्दां हांवें गोवा मिनरल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशनाचे प्रेस नोट आनी मेमोरेंडम वाचलें. तातूंत ते म्हणटा की सेंटर जी वाडोवपाचो आसा टॅक्सेशन ऑन मायनिंग ताका लागून इट वील बिकम अनवायबल फॉर गोवा. दे आर ट्रायिंग टू पुट एक्सपोर्ट ड्युटी ऑन लो ग्रेडाचेर export duty. ताजेर आमी तुम्ही oppose ओगे आसा. केलें. You are I mean, silent on that. No, we oppose that. See, that is why, because traders are there. The other side is traders. There are two parties here. One are the miners and one are the traders. Traderank the export duty जाय आणि हांकां ते नाका because some of these mines are using the material for their internal consumption. Mine owners are part of GCCI. Yes, yeah, of आणि course. so तांकां They got a very strong
mining sell also. Because there's no word coming from the state government about that tax ki baba to लागचो ना बी म्हणून. No, it's not a state government. No, it's it is not a state Yeah, but government. then government. states, it's always engine and double engine, triple we engine. have spoken to Honorable CM also many times, and he said that he is taking it up with the central government. But he has got no say in it, and what he Do can do is you only tell see them. mining activity starting, not with a full throttle though, but at least bit? ना हांव फक्त गरज आसा म्हणना, सामकी स्ट्रॉंग गरज आसा आनी आमकांय गोंयाकूय आनी प्रत्येक गोंयकाराकूय रियलायज जावपाक जाय की ज्या पद्दतीची इकॉनॉमी आमी इतले वर्सां चलयताले आनी 2012 पर्यंत आनी 2012 ताका खीळ बसतकूच आमी मातशें टुरिजमांतल्यान आमकां मातसो थोडो सुसेग मेळ्ळो. पण टुरिजम इन द लॉंग रन इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल. आज आमी पळयला बार्देस संबंद बेल्टान जे कितें क्रावडींग इफेक्ट टुरिजमाचो जाला आनी आजूच आमी पळयता की टुरिजम आमी 1 कोटी लोकांचो क्रॉस केला म्हणजे 10% या आणि तो 10% तातूंत ग्रोथ जाला. फुल्ली ग्रोथ सस्टेनेबल नाही. इट इज नॉट सस्टेनेबल. फक्त गोंयाच्याच हिता खातीर न्हय, सबंद भारताच्या हिता खातीर, क्रिटिकल मिनरल पॉलिसीच्या हिता खातीर, इंडियाच्या डिफेन्साच्या हिता खातीर, आमच्या स्टील प्रोडक्शनाच्या हिता खातीर, एक्सपोर्ट आमकां रेव्हेन्यू मेळचो, फॉरेन एक्सचेंज मेळचो ह्या हिता खातीर सबंद गोंयांतूच न्ही जाल्यार सबंद भारतभर मायनींग परत त्या जोमाचेर स्टार्ट जावपाक. आतां सस्टेनेबल जावंक जाय हे प्रत्येक गोंयकारा बरोबर म्हजें एज अ इकॉनॉमिस्ट म्हजीच ही मागणी आसा की मायनींग सस्टेनेबल जावंक जाय आनी ताच्या खातीर जे सेफगार्ड्स कोर्टान दवरल्यात, जे मायनींग कॅप कोर्टान दिल्यात, त्या मायनींग कॅपा भितर सगळे सेफगार्ड घेवन सगळ्यो प्रॉपर पॉलिसीज घेवन आमी आतां मायनींग सुरू करपा खातीर प्रयत्न केला. मायनींग ब्लॉक व्यवस्थीत ट्रान्सपरंटली ते आमी हँडल केल्या. लक्षात घ्या ज्या इन्व्हेस्टरांनी पयशे आतां मायनींग ब्लॉकान घाल्या मोर दॅन 100% प्रिमियम हाची इन्व्हेस्टमेंट करून फक्त एका आशेचेर घाल्या की बाबा हे सुरू जातलें. आणि ह्या वेळाचेर जर मायनींग जर आमी सुरू जायना जाल्यार आमी फक्त गोंयचे हितूच न्हय सबंद भारताच्या हिताच्या विरुद्ध काम करता. हाच्या थोडे प्रॉब्लम्स थोड्या पॉकेटांनी आसा बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपरन्सी इदर बाय दोज कंपनीज ऑर इदर बाय द ऑफिसर्स वीच आर डिलिंग. बट सरकार तातूंत क्लियर आसा. सरकारूच न्हय, कंपनी आर ऑल्सो व्हेरी क्लियर. फक्त एका जाग्याचेर बसून ते बारीक इश्यूज आसा ते थ्रेश आउट करपाचे. एम्प्लॉयमेंट टू लोकल हो एक इश्यू आसा आनी आय थिंक फाल्यां समज ते डिस्प्लेस जाले आनी ते दुसरे कोणी थंय आयले दॅट इज बट नॅचरल. जर हांवें जर लायफ टायम मायनिंगान काम केलें आनी हांव वाट पळयता मायन सुरू जावपाची आनी सुरू जाता तेन्ना हांव पळयता दुसरोच. आणि दुसरी गजाल सुरूच जर जायना, आतां तुमी पळयल्या साखळे कितें इश्यू जाला तो, त्या मायनींग जर ती सुरूच जायना, इंजिनूच जर ते स्टार्ट जायना जाल्यार तूं वर्कर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर दॅट मायनींग कंपनीज. सो प्रत्येक जण आतां आमी सोशल मुवमेंट NGOs वी रिस्पेक्ट ऑल दॅट, पण खंय तरी इकॉनॉमीची इंजीन अर्थकारण जर सुरू जातलें जाल्यार ते बॅलन्स करून पासेस काडून एक ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्यांक दिवन आमी ती स्टार्ट करपाक. एक नोट केलें आमी, आय डोंट नो, एज अ जर्नलिस्ट आय मायट बी फायंडींग इट लिटल फनी की TCPचेर फक्त 2 सेंटेन्स उलोवन तांणी सोंपयला. हय, लक्षात घ्या हे बजेट. budget. हो बजेटान तुम्ही फक्त ते 2 सेंटेन्स म्हणजे ज्या कडे अर्थीक पुरवणी आसा, फायनान्शियल प्रोविजन आसा त्योच गजाली येवंक जाय. ना आय बेस माय क्वेश्चन ऑन दीस फॅक्ट. खंयच्याय हाजे उलयता आसतना दे टॉक अबाउट द विजन ऑफ दॅट डिपार्टमेंट. हांव पयलें तांचें भाशण जर 3.5 वरां चल्लें, तांकां जर फक्त फिगरूच सांगपाक जाय आशिल्ले जाल्यार अर्द वरा भितर बजेट प्रेजेंट जातालें. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचें तांणी विजन सांगलें की आपल्याक अशें करपाचें, सोशल वेलफेरान अशें करपाचें आसा, एज्युकेशनान अशें करपाचें आसा, इंडस्ट्रीन आमी MSME कित्याक करता तें सांगलें. TCPचेर कांयच विजन सांगूना म्हणून. TCPन कितें जालें सर, इफ यू सी न्ही, ही हॅज गिवन द बजेट ऑन रेव्हेन्यू एज वेल एज कॅपिटल. आतां 95% इज ऑन रेव्हेन्यू मेबी तांचे आनी 5% इज ऑन कॅपिटल. आतां कॅपिटल रेव्हेन्यू कितें आसा, वॉट वील बी द कॅपिटल इन दॅट? मे बी सम न्यू टेक्निक्स ऑफ लँड कोडिंग किंवा चेकिंग ऑफ लँड रिकॉर्ड्साचेर ते ऑलरेडी उलयल्या. सो दिस इज वॉट इट इज. वॉट मोर यू कॅन सी. द पॉलिसी मॅटर वील नॉट कम इन टू द बजेट. ड्युरिंग बजेट खूप जाणांक अपेक्षा आशिल्ली 39 तो विषय आज हांगा येवपाक जायना. तो विषय करपाक आमी परत असेंब्ली आसा, ऑपोजिशनूय घट आसा, सरकारा कडेन दॅट इज नॉट अ बजेट इश्यू. दॅट इज अ ताणें पूण एक म्हटलां सस्टेनेबिलिटी वील बी कॅप्ट इन कितें तरी म्हटलां. आय मिस दॅट स्टेटमेंट. TCPचेर सस्टेनेबिलिटी वर्ड यूज केला. सस्टेनेबिलिटीचो वर्ड सुदैवान आमच्या बजेटान खूब कडेन आसा. म्हणजे रायट फ्रॉम एक नवी आनी बरें दिसलें म्हाका की कार्बन नोडल ऑफिसर, म्हणजे कार्बन उत्सर्जनाचेर आपण नोडल ऑफिसर करतलो हे म्हणप इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी प्रॅग्मॅटीक आणि व्हेरी फ्युचरिस्टीक स्टेटमेंट.
ओके ड्रिंकिंग वॉटराचेरूय तांणी हें केल्लें आसा 25% आउटलेट तांणी वाडयला ड्रिंकिंग वॉटराचेर. इट्स अ न्यू डिपार्टमेंट एक्चुअली. हय, बरोबर. वाडेला म्हणजे कितें ते डिपार्टमेंट जेन्ना फॉर्म केलें तेन्ना ताका बजेटूय नाशिल्लें. बजेटूय नाशिल्लें पण ताका उदकाचो इश्यू कितें आसा आमचे कडेन उदक खूब आसा. आवर प्रॉब्लेम इज डिस्ट्रिब्युशन अँड ही हॅज कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन इट. दुसरें तांणी He's talking about augmenting नंबर वन अँड सेकंड तांणी एक तालुक्याचें नाव घेतलां तिसवाडीचो वॉटर शॉर्टेज प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर आपण प्रयत्न करतलो आनी स्पेसिफिकली ताणें भितर मेन्शन केलां. सो ते एक बरें दिसलें की उदकाचो म्हणजे मूलभूत प्रश्न जेन्ना आमी IT म्हणटात किंवा AI म्हणटात, कार्बन म्हणटात, हे फ्युचरिस्टीक जालें. पण रोटी कपडा मकाना बरोबर उदक जाय. टुरिझमाचेर उलयता आसतना तांणी थ्रस्ट इज ऑल्सो ऑन इंटरलँड टुरिझम हे सगळें दिसता तांच्या हातूंत. नॉमॅड कल्चर बी ते सांगलें. नॉमॅड कल्चरा आयटीचेर उलयता आसतना ते तांकां स्पेशल कितें हे म्हणटा पूण पयलीं आशिल्लें वर्केशन म्हणून एक वर्ड काडिल्लो. वर्केशन वर्केशन. आमी सद्या वर्केशन वी आर ऑन द बीच. मिरामार बीच आमचे वी आर ऑन वर्केशन. सकाळी तुम्ही काम करा, इव्हिनिंग एन्जॉय करा. सो दॅट इज वॉट एक टुरिझमाच्या बजेटांतल्यान एक आमकां दिसता की पयलीं जे बीच सेंटर्ड टुरिझम आशिल्लें ताचेर चड आउटले जातालो. म्हणजे थंय आपूण खंय तर चेंजिंग रूम्स करता किंवा थंय सर्कीट करता, इंटरनल रोड्स करता, पार्किंगाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता, हाचेर न उलयता नवे वाट्यो ताणें टुरिझमाच्यो सोदल्यो. आनी थंय एक ताणें स्पेसिफीक मेन्शन केलां की पयलींची जी देवळां आसा पुर्तुगीज कालीन जी मोडिल्ली तोडिल्ली ताचें रेस्टोरेशन आनी कोटी तीर्थ प्रोजेक्ट इन दिवाड जी ताणें परत ताचो उल्लेख केला. दॅट इज आय थिंक रिपीटेड लास्ट बजेट गेल्या वेळा सुद्धा आशिल्लें. आतां ताणें म्हणलां समथींग 30 crores वॉज अलॉटेड. काम ताचेर चालू आसा. ह्या वर्सान ताणें म्हणलां की तें काम सोंपतलें आनी इट वील बी अ नेक्स्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टुरिझम. ओके सो फुडें वता आसतना आय एम जस्ट टेकिंग वन बाय वन. एक्चुअली तुमचे कडेन सबंद सांग म्हणसर उलोवपाक मेळटा. ते ड्रोन तांणी ड्रोन रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर वीच इज एक्चुअली आमकां स्वता आमी जेन्ना ड्रोन चलयता तेन्ना आमकां म्हणजे यू डोंट हॅव अ ड्रोन पायलट. ट्रेनर ना कोण तरी आमचेच भितरलो ट्रेन जाता आनी ताका मागीर सर्टिफिकेटूय नासता म्हणजे ताका लायसन्सूय नासता. सो एटलीस्ट दीस इश्यू वील बी सॉल्व. की लायसन्सिंग कोण ड्रोन नाल्यार कोणूय उडयता आसतना एस्पेशली प्रोफेशनल ड्रोन्साचे आमी उलयता आसतना ते प्रॉब्लेम जाला आसा. दुसरे स्मार्ट ते इलेक्ट्रीक मिटर्सा बद्दल उलयता. दॅट इज एसेन्शियल. दॅट इज 467 crores. 4,600. No, 467 if I am not wrong. हांवें जो पळयला फिगर तो 467 कोटी रुपया स्मार्ट हाच्या खातीर मिटरा खातीर. आनी मागीर पॉवर सेक्टराचे लॉसीस कमी करपा खातीर 243 crores रुपीज आसा. ते करचे पडटा कारण जो पॉवर कमिशन आसा जेन्ना तुमी दर फावटी डिस्ट्रिब्युशन लॉस इज व्हेरी हाय सर. 10-12% आसा. वास्कोचेर एक खास हे आसा आनी आय थिंक दाजी साळकर विल बी व्हेरी हॅपी की 180 crore फॉर द ब्युटिफिकेशन ऑफ द सिटी. ताणें ऑलरेडी कमिटी काडल्या वास्को इमॅजिन सिटी टायप न्ही तशी वास्को स्मार्ट सिटी कमिटी ऑलरेडी केल्ली आसा. And they are working quite a lot on developing. Most problem is the cargo movement जी चलता पोर्टांतल्यान ताजेर इश्यू आशिल्लो पण आतां ती कनेक्टिविटी जाल्ली आसा. ओनली नाव इट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द आनी म्हाका दिसता वास्कोची ती गरज आशिल्ली एक सामकी पोरणी सिटी गोंयांतली. आणि रायट फ्रॉम रेल्वे ज्या वेळाचेर गोंयांत कांय नाशिल्लें ती रेल्वे पयलीं वास्को जाली मागीर एअरपोर्ट जालो थंय पोर्ट आसा. आणि हो सबंद जो वास्कोचो फोकस आशिल्लो पळय तो गेल्या एक 50 वर्सान आमी लोक म्हणटाले. ताचेर प्रकाश पाडगांवकारान बरें कवितेचें पुस्तकूय कोंकणीन बरयलां वास्को आतां म्हातारी जाल्या. ते 25 वर्सां पयलीं ताणें बरयल्लें. आनी त्या म्हातारे वास्को सिटीक परते एक तरुणाई भितर हाडपा खातीर पणजे आतां म्हातारी जाल्या म्हणून ना वास्कोचेर पणजे आतां म्हातारी जाल्या ताच्या नंतर आमी म्हणपाक लागले पण वास्कोचेर ताचें हें आसा. आनी ही पोर्ट सिटी जाका वायट नांव बायणा खातीर जे तयार जाल्ले किंवा मायग्रेशन थंय मॅक्सिमम आसा आणि त्या वास्कोची अवस्था ज्या पद्दतीन वायट जाल्ली ती परत रेज्युवेनेट करपा खातीर जर आसत जाल्यार आय एम व्हेरी प्राऊड एज अ वास्कोकार की आणि ताचे श्रेय म्हाका दिसता तिनूय जे आमदार आसा म्हणजे आमचे दाजी साळकाराचे प्रयत्न आमच्या संकल्प आमचो मित्र ताचे प्रयत्न आणि आमचे मंत्री माविन बाबाले प्रयत्न ताका खूब आसा. अशें जर तिनूय जर आमदारांनी जर प्रयत्न प्रत्येक आमदारांनी आपापल्या वाठारान जर करत
ब्युटिफिकेशनाक आणि सरकारकडे जर हट्ट जर जाल्यार सरकार ते पुरे करता. संकल्पाचे थोडे प्रयत्न वेस्ट गेले. सध्या तुमकां इंडस्ट्री विचारता, कोल हँडलिंगाचो प्रॉब्लेम सुरू जाल्लो आसा, थंय वास येता आनी एक्च्युअल फॅक्ट की आमी सुद्दां गेले तेन्ना थंय आय फुली एग्री विथ. वेगळो तरेचो वास आनी येता. इंडोनेशियन स्टिमको काडिल्लो, सो दॅट इज द इशू. दॅट पर्टिक्युलर ताका वास येता. दॅट हॅज बीन टोल्ड ऑल्सो टू देम नॉट टू ब्रिंग इट अगेन. But it is creating issues. So what is the I'm asking you a very controversial question. GCCI चो कोलाचे स्टँड कितें आसा? We are against coal. Very clear. नो कोल. No, we don't. दानी विधान बेजार जातले. दानी. We are against no coal. No coal. No coal. Nee, coal they hatta nahi sir. How much is used in coal? Hardly 1%. 99% is only for transit nahi. And कोणे आम्ही धूळ खावपाची. That is wrong. We are against it. आता very clearly against एक वाटेन आमी हे उलयतात, पण कोलाचे ट्रान्सपोर्टेशन 100% बंदूय करपाक शक्य ना. टोटल 80% आमच्या टोटल इंडियातले संबंध जो पॉवर सेक्टर आसा तो थर्मल पॉवर सेक्टराचेर चलता. म्हणजे ताका बेसिक इनपूट कोल, म्हणजे कोल बेस्ड पॉवर. आत्तां आमी म्हणलें, आमी जेन्ना कार्यक्रम सुरू केलो लायट गेल्ली. लक्षात घेयात, आमी लायट वापरता, आमच्याकडे 1 मेगावॉट जनरेशन जायना. आमी फक्त सोलर बिलर जे बाकी सारके गजाली करत, तोय आमी इम्पोर्ट करता खंयच्यान? कर्नाटका आनी सायडीतल्या राज्यांतल्यान. हो कोल वता त्याच राज्यात. कोल वता खंय? कित्याक लागून वता? तो थर्मल पॉवराकूच तो फ्युएल करता. ते म्हणटा की हांगा लँडिंग करनाका ना, पण तशें लक्षात घेयात, तो कोल लँडिंग जर तुमी पोर्टाचेर जर करना जाल्यार तुमकां तो रेल्वेन किंवा प्लेनान कोल हाडपाक मेळना. ताच्या खातीर तुका पोर्टूय जाय. यूज एनी अदर पोर्ट. व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू से, आय एम नॉट सेइंग, आय एम नॉट सपोर्टिंग or I am not against Vasco. हांव तांकां सपोर्ट वास्कोकार बेजार जातले. नाही, आमी खरंच तशें उलयना. हांव म्हणटा you limit to what it is. You right now. limit to आणि the वाडोवं नाका. particular level. But whatever is now also it needs to be. लिमिट म्हणजे आता सीएमाने तेच सांगले की आपल्या टेन्युअरान आपण आणि वाढवू. इतलेंच. एक्झिस्टिंगच प्रॉब्लेम हय ना, वाडोवया नाका. आमी एमपीटीक मातशें चड रिस्पॉन्सिबल धरया. कोल हँडलिंग करता तो सेफली आणि सेक्युअरली करात. आणि तिसरो वास येवपाचो जो कोल जो आमी म्हणटा स्पेसिफिक, दॅट शुड स्टॉप. पूण कोल 100% बंद जावपाकूय शक्य ना. कारण कोल जर इम्पोर्ट त्या आता ज्या हाका पॉवर स्टेशनाक जो कोल येता ताका हांगाच्यान हाडपाक सवाय पडटा. तो हाडपाक जर तूं बंद करशीत फुडल्या हाका तुजो पॉवराचो कॉस्ट डबल जातलो. तांचो न्ही द प्रोडक्शन स्टार्ट म्हणजे पॉवर जनरेशन हॅपन्स इन होस्पेट अँड दिस इज अ नियरस्ट पोर्ट. नाजाल्यार तांकां मेंगलोरच्यान हाडचें पडटलें. इट बिकम्स एक्सपेन्सिव्ह. सो हांगच्यान रोखडे गाठ काडले की पावले. ताच्या खातीर एक बरी गजाल जाली की एक आतां डेडिकेटेड तो पूल जाला, रस्तो करपाचो आसा. आनी ताच्या खातीर आमी प्रत्येक गजालीक जे ओपोज करतात पळय, जर तो ट्रान्सपोर्टेशन जर रेल्वेन जर जालो जाल्यार पोल्युशनाचो प्रॉब्लेम खुबशे अंशी कमी जावपाक शकता. नो, डबल ट्रॅकिंग इज ओपोज जस्ट बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ देर आर मेनी फॅक्टर्स टू दॅट. म्हणजे लोकांची घरां वता, कोण म्हणटा म्हणजे तूं जंगलांतल्यान वता, कितलीशीं झाडां मारची पडटा. सो जस्ट फॉर वन कॉमोडिटी यू कॅन नॉट सॅक्रिफायस सो मच. नोबडी इज सेईंग दॅट. आमी फक्त इतलेंच म्हणटा की एमपीटी जाका मुख्य उत्पन्न मेळटा आनी कोल हँडलिंगाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ताचेर आसा, ताका जबाबदार आमी धरपाक. ओके. सेकंडली, दीनदयाल स्वास्थ्य योजना हायक केली. व्हेरी गुड. फक्त दीनदयाल शेवटी आम आदमी पार्टी खुश आसतली. त्यांनी म्हटलं आम्ही पंजाबाक 10 लाख केले. आम्ही 6 लाख केले. गुड. बट एक फॅक्ट आसा विच ऑल्सो रिमेन्स ऑफ क्रुशियल फॅक्ट की लार्जली आमची ज्यो फॅसिलिटीज आसा, गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज आसा पळय, त्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आसा. तातूंत तुमकां चड पयशे खर्च करचे पडना. जीएमसी कोण म्हणजे बाकीचे रेफरल हॉस्पिटल्स टायप जाला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स धरून, पूण जीएमसीन आयले की फ्री तुमकां ऑलमोस्ट फ्री जाता. ऑलमोस्ट फ्री मेळटा. पळय, आमी इन इंडिया यू गेट दिस. फाटल्या दिसांनी टीसीपीच्या नावाचेर एका पर्टिक्युलर मंत्र्याच्या नावाचेर बोवाळ घालो. पण दुसरे तो डिपार्टमेंट जे चलयता, हेल्थ डिपार्टमेंट, आणि विदाउट एनी प्रेज्युडिस टू एनीबडी और बाय बीइंग एब्सोल्युटली इम्पार्शियल अँड फेअर, संबंध भारता भितर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाची क्लिनलीनेस, ताची एफिशियन्सी आणि बेस्ट सर्व्हिस जीएमसीचो हात धरपाक कोण ना. आणि ह्या बजेटान हेल्थान भरपूर गोंयाक दिला. म्हणजे पळया, मेडिकल सीट्स ताणें 250 पर्यंत व्हरपाचें आश्वासन केलां. IPHB म्हणजे मेंटल हॉस्पिटल, सायकेट्री हॉस्पिटल म्हणटा, ताका 100 बेडेड हॉस्पिटल डिसेंबर. हय, आयुष सेपरेट डिपार्टमेंट हेल्थातले काडून एक आयुर्वेदीक सेक्टराक आयुर्वेदीक पॉलिसी ताणें म्हणला. हेल्थ वेलनेस आणि आयुर्वेद डे केअर होमिओपॅथिक आणि आयुर्वेद कॉलेजीकूय हेल्प करता. आणि जे कॅन्सर पेशंट्स आसा ताका डे केअर केमो सेंटर्स, ऑनलायन हेल्थ क्षेत्रांत जे दिला, म्हाका दिसता खऱ्याच अर्थान सोशल सेक्टर ओरिएंटेड बजेट आसा. स्पेशल कॅन्सर सेल येता
हय. नेक्स्ट टू दॅट एक्झिस्टिंग कार्डियाक आसा न्ही ते पूण तातूंत ते कॅन्सर हय, हॉस्पिटल hospital आसा. It is already under construction. हय दॅट इज दे सो हे जाल्यार टुरिजमाचेर बॅक टू आय जस्ट मिस दीस इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स इन्सेंटीव स्कीम टू प्रमोट चार्टर्ड फ्लायट्स. हय तांकां एजंट जाय सर टू ब्रिंग इन द चार्टर फ्लायट्स बी ते कमी जाल्ले सो दॅट इज वाय दे आर गिविंग दीस इन्सेंटीव. पण लक्षात घ्या या वर्सा So now if I form a company Yeah. as a tour operator, I will get incentive. Yes, you will get incentive if you can bring it. तांचे certain nations आसतले लिस्ट केल्ले खंयचे हातूर जाय. So if you can fulfill that criteria, yes, you may get that. आणि ह्या वर्सा आमकां मातशें चडूच केअरफूल रावचें पडटलें कारण टुरिजमाचो अरायवल कमी जावपाची खूप शक्यता What is the impact? I wanted to ask this as actually in the fag end. पण आता हे जे सध्या इस्रायल US वर्सीस इराण आनी ते काडटा बॉम्ब हांगा हेवटेन घालता ते खूप वाडिल्लें आसा. एज अ इंडस्ट्री तुमी एक टुरिजमाचेर इम्पॅक्ट कितें डू यू फोर्सी एंड सेकंडली ऑयल प्रायसीस I will come to the second point first. हां We received one notification today morning from the Ministry of Petroleum. The LPG supplies to commercial hotels and establishments has been stopped. हय बंद म्हणजे कंप्लीट बंद झाले. विजयान काढलो तो प्रश्न बट दॅट इज नॉट करेक्ट न्ही. सो म्हणजे रेस्टॉरंटान तो म्हणटा उजो लागपाचो प्रश्न उजोच आसचो ना सिलिंडर ना खातले कितें वॉट यू विल ईट that is another problem. No, so what they have done is they have told all the companies, petroleum companies, to increase the production of LPG to keep this. So that's what the notification is. But we have written today, आम्ही आजच बरयल्ले आसा हरदीप पुरीक की बंद करचे न्ही, कंट्रोल करा किंवा कोटा सिस्टम करा, but don't stop. It will also impact tourism industry. Of course it will affect tourism. Restaurants will shut down. बंद जातले न्ही. That is not right. So we have told them to सेमाकूय सिसीन दवरलेलो. Otherwise they will take domestic cylinders. I No, think, they will try to get into some other sources of power which will be expensive. Marak pattale. The food prices will go up. Okay. That is another issue. So you can't work it. So that is one negative thing. Aye. But what will be the impact of war if this war continues? After some time, we may have a shortage of petrol and diesel also. But I'm told just now before coming that Iran allow केला म्हणून. फॉर फ्रेंडली नेशन्स आता इराणाकडल्यान अनाउन्समेंट आयला की जे फ्रेंडली नेशन्स आसा थंय आमी वयल्यान रेट कमी करपाचे. Strait of Hormuz they allowed the movement of. India is a friendly nation. We are a friend. India is a friendly nation for them. But we used to buy from them. आणि वी यूज टू बाय लॉट फॉर फ्रॉम देम. आम्ही राईस आमच्याकडे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नाही जातालो. So ते impact जातलो सो दिसना. No, I don't think so. If it is opened up, then should not be an issue. And normally we hold around 15 to 20 days stock. The nation holds. Plus आमचे internal आसा न्ही production is there. ते आसा. म्हारग जातले म्हटल्यार घडये पूण ना म्हारग जावचे, it won't increase. ना जावचे. I don't think that. Okay, so this is what it is in nutshell. All the budget आणि पंचायतीच्या तांकां सरपंचांक 5-5 हजार पर मंथ हे strengthen ZP, that was important. ZP चे तांकां थोडे powers कितें दिवपाक वेस्ट मॅनेजमेंट powers they have to give मुख्य म्हणजे अंगणवाडीचे पगार ताणें वाडयता म्हणून. अंगणवाडीचे वाडे ZP मेंबरांक थोडो पावर दिवपाक जाय, एक्झिक्युटिव्ह पावर. तांणी केला ते आता सांगला की वेस्ट मॅनेजमेंट आसा पळय खास करून दिस इज वॉट आय हर्ड. One point I would like to make, one important point is, again he has given some incentives and funds for central effluent treatment plants in industrial estate. Now this is one area another chamber was asking, की सगळे प्रत्येक इंडस्ट्रीच्या आसच्यापेक्षा if you have a common effluent treatment plant, it will work better. For example, Kukade, we have been continuously telling that the wastewater which comes from those fishing plants can be treated and it can be used by the steel plants for cooling. So 5 इंडस्ट्रियल इस्टेट तांणी आयडेंटिफाय केला क्लस्टर करपाचे. आणि waste treatment plants in these 5 industrial estates both are coming. In Verna also we are trying No, to they are having common plant if I am not. ना जावंक ना Verna अजून येवं ना. No, I mean to say या 5 जाणांक एक क्लस्टर करून एक प्लांट घालपाची चिंतला काय 5 separate. 5 separate. जरा 23 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आसा. So those each will be industrial ना 23 ते 5 डिवाइड करतले. Maybe it may be shifted to that particular, something like that. So 5 plant आणि 5 cluster करतले. something like that. जे लागी आसा, maybe that is the way. So थंचे एफ्लुएंट आसा ते Effluent, it is dry waste. Okay, dry waste. Effluent will be treated in the common effluent treatment. Okay. That he has to do in every industrial estate. So this cluster is for dry waste. Yeah, this for dry waste. ओके सो वेस्ट मॅनेजमेंटाचेरूय खूब भर दिला ताणी जाल्यार CCTV कॅमेराज घालतले. सोलर पावर्ड कॅमेराज घालतले टू सी हू इज डंपिंग ऑन द. यू फायंड लॉट ऑफ डंपिंग हॅपनिंग ऑन द हायवेज. बायपासार चड आसता. तांकां दिसता कोण पळयना, सो इट बिकम्स इजी. सिडी वेस्ट कन्स्ट्रक्शन अँड डेमोलिशन वेस्ट हाडून डंप करून चालले वर. रातयान आनी बसता म्हणजे
थोड्यांनी प्रॉपर अशें ह्यान पिशोत दवरता बायपासाचेर पळयलां की कोण व्हरता ते व्हरा This is not correct. नदरेड मसण पाड म्हणटा पळय तशें. And then we blame, आम्ही गव्हर्मेंटा ब्लेम करता आम्ही. That is not the correct way to do it. You should have some ethics from yourself by doing this. That is wrong. ओके सो लास्ट आतां हे सगळें आय वॉन्ट अ व्हेरी पॉलिटिकली रायट आन्सर, पॉलिटिकली सेन्सिटीव आन्सर की हे सगळे हाचो इम्पॅक्ट सरकाराक येता ते इलेक्शनाक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जावपाची शक्यताय आसा. खूप जातलो. तोच तर इंटेन्शन असतं प्रत्येक सरकाराचें की परते आपणाक निवडून येवपाक जाय. बजेट इज वन ऑफ द व्हेहिकल आणि इट इज अ व्हेरी पॉवरफूल व्हेहिकल. तुम्ही आज 2 गजाली पयले मुख्यमंत्र्यान ज्या सिग्नलिंग केलां, बजेटाची स्पीच कितलो वेळ ताणें दिला, बजेटान खंयचे शब्द चड आयल्या, सस्टेनेबिलिटी, प्रत्येक घटकाचें नांव आयलें, ओबीसी आयला भितर, खाजेकार आयला भितर, कुमार आयला भितर, अंगणवाडी आयला भितर, कृषी आयला भितर, महिला आयला भितर, Journalist पत्रकार आयल्या आयल्या Journalist भितर, आयल्या. पत्रकार आयल्या. म्हणजे जे जे घटक इन्फ्लुएन्शियल आणि सोशल एलिमेंट आसा हाका सुद्धा पॉलिटिकल थिंकिंग लागता. पळया खंयचे शब्द तुवें वापरूंक जाय. सो वॉट इफ यू आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन Yeah. and we have to react to this budget then? See, if I am the leader of opposition and if I have to react to the budget, I must be very, very political and understand that this is the right time to give a very, very populist budget which he has done. म्हणजे त्या वेळाचेर तूं आनी कितें म्हणटालो, हाचे आर्थीक प्रोविजन खंयच्यान येतलें हेंच तूं एक गजाल विचार. एक question. एकूच फक्त पयशे खंयच्यान येतले? पंच खंयच्यान तूं म्हणटलो. पण ताचें उत्तर मायनिंगाच्या आशावादान आसा. जर मायनिंग ज्या रेटाचेर चालू जावपाक जाय म्हणजे विदीन द सुप्रीम कोर्ट लिमिट आणि हे जे ऑपरेशन लिजान जर काम जर सुरू करत, लिगसी डंपाचो विषय ताणें मांडला पळय बरो व्यवस्थित, पण चड ताचेर ताणें उच्चार Second करूना. phase, हय. I will take a sorry, comment. legacy you are talking about this thing. अब नॉट अबाउट सॉन्सोड, हांव म्हणटा लिगसी डम्प्स जे डंप Ah, हँडलिंग that- पॉलिसी mining मायनिंगा dumps विशय. which are- Okay, mining dump. E-auction, yes. तीन ऑलरेडी आम्ही क्लियर केल्ले आसा. 3 हय. ऍक्च्युअली चौगुले ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल्सो मुवमेंट. हांव कितें म्हणटालो, युअर इफ यू लुक एट द इकॉनॉमी, तूं म्हटलें की वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ दीस बजेट. गोंयान इफ यू सी देर आर अराउंड 60,000 गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज अँड अराउंड 27% ऑफ अवर अमाउंट पयशे जे जनरेट जाता हे तांच्या पगाराक वता. 13% यू टेक फॉर रिटायरर्स, एक 4-5% फॉर युअर इंटरेस्ट पेमेंट, वॉट एवर इट इज. सो वॉट इज लेफ्ट, अराउंड 50% अमाउंट इज लेफ्ट. नाव ह्या पयशांनी ही इज गिवींग लॉट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे दिल्ले आसा. गोवा न्ही प्रायमरीली इज अ वेलफेअर स्टेट. एवरीवेअर देर इज सम सॉर्ट ऑफ वेलफेअर हॅपनिंग. इतली वेलफेअर स्टेट फूल इंडियान खंयच ना. सो वॉट CM has done this time, if you see, he has increased each and every welfare activity. थोडे वाडयल्या. मे बी लाडली लक्ष्मी घ्या किंवा ग्रह आधार स्कीम घ्या किंवा DDSSY घ्या, एव्हरीवेअर नी ही हॅज इन्क्रीज. सो दिस इज गोइंग टू मेक अ व्हेरी स्ट्रॉंग इम्पॅक्ट in the upcoming elections. So this will this also make a sort of damage control considering the kind of agitations that are happening around. Yeah, that is. अशी दिसता तुमकां? Yes, 100%. This is a sort of cover up to that, so that people will be more. लोक खुश जातले The money is more important. The पैसे. First, what you look at is you look at money, you look at your welfare, you look at तुमची sustainability as you said, or you look at your comfortability, कितलो comfort तुका मेळटा. So all these things, he is trying to solve the taxi issue also, which is the main problem. If taxi issue gets solved, your tourism will go up. 100% tourism. Actually, do you think ह्याच जाग्यार काल आम्ही उलयताले तेन्ना it was not looking like it is getting solved. They don't want to come on app. They say we want some digital platform. Which is सामान्य जनतेचे रिएक्शन आणि फीडबॅक ह्या गजालीचेर कितें आसा. सी, गव्हर्मेंट, एनी पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट हॅज टू बी स्टॉप्ड बिकॉज इट इज अ लॉबी. बट इफ यू आस्क अ नॉर्मल गोंयकार, 90% गोंयकार तुका फक्त टॅक्सीची कुटुंबां सोडून म्हणटले की आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत जाय. That is the thing. आज म्हाका सकाळी मित्रान म्हाका फोन केलो, आज आपण फ्लायट आशिल्ली म्हणपा लागलो मोपा, तो आयलो केपेच्यान, 4,500 रुपया म्हणपा लागलो दॅट ड्रायव्हर, बिकॉज इट वॉज मिडनाईट. तितले एअर तितले एअर तिकेट. ही इज गोइंग टू पुणे, फ्रॉम गोवा टू पुणे, लो कॉस्ट कॅरियरान. केपें टू मोपा डिस्टन्सूय खूब आसा. बट अंडरस्टँड, 4,500 इज टू मच. राज्य तांचे हायट हे आसता. करेक्ट. सो ॲप बेस जर करत जाल्यार म्हाका आणि तुका सकट सगळ्या गोंयकारांक ताचो फायदो जाता. No, dialogue has to happen. It will happen with dialogue only. It has to be dialogue only. There are also sentiments of taxi operators And की आमकां एपार वचपा नाका. And he has made it very clear that he is not reducing their rates. He is rationalizing it. That is the word. Rationalizing. It is like, for example, तुम्ही बॉम्बे गेले, अर्ली मॉर्निंग यू गो, तुमकां फोर्टान वचपाक सवाय पडटली, बट तीच टॅक्सी तुम्ही दनपार 11 बारांक गेले, विल चार्ज यू मोर. सो डिमांड सप्लाय टॅक्सीज अवेलेबल टू यू. आता समजा हांवें जर एकूच जर म्हजे कडेन ॲप बेस आसा, थंय हांवें बूक करत जाल्यार ती टॅक्सी म्हजे कडेन येतली काय ना ते आसा न्ही.
Okay, so these problems, but overall budget Very you good. say is populist budget. Populist They budget. बरे करू. In fact, अजून analyze करपाचे आसा budget. This is what we are seeing is from the surface. भितर वचून figures पळोवपाचे आसा. I am sure आज राती मनोज सर न्हिदपाचे ना ते न्हिदपाना घेऊन बसतले सगळे figures. पैसा कसा आला आणि गेला ते पळोवपा खातीर. आणि 2.5 वरां सर फर्स्ट टाइम आय हॅव सीन 2.5 वरांचे बजेट ऑलमोस्ट Continuous. 4 ते सोपले 6.5 म्हणून. उपरांत सुद्धा चल्लो. Okay, so let us see. We will also there are two sides for any budget discussion. There is someone who's from the industry, someone who's the expert, and there'll also be opposition. So we'll try to get opposition also for discussion maybe tomorrow and discuss this budget in detail. But for now, Pramod Sawant has presented the budget. It is 30,195 CR budget, which is a budget outlay, and it is a revenue surplus budget. आणि election लागी पावला, so schemes and benefits and welfare. देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात हब गजाली. This is a special episode on budget which was just presented. Keep watching Goa News.